हाय माय यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी आहा सगळी बरी आहा म्हणून आम्ही बी सगळी बरी हां आनी आतां च्या बी पिली देना च्या पिवन आयज तो इरिटेट जाला कित्याक फिर सकाळी फुडें फोन केलोलो आनी तो दाडाक न्हू खूब मिस करता काल हांवें टीव्हीचेर न्हू तेका आमगे व्लॉग्स गायलोले व्लॉग्स खंयचे फकत मॅफिगे आनी तेगे क्लिपिंग्स हांवें न्हू ती फॉवर्ड मारून मारून गायलोले ते तो दाडा मिस करता सो दादा वेन यू वील कम दादा वेल आर यू म्हण ते वॉयस मॅसेजी तेणें दाडाक धाडलेल्यो सो दाडान त्यो चोयल्यो मॅफीन आतां तो फ्री जाला तेंगे रात जालें 12 काय 1 जालें कितें सांगतालो सो तेणें धाडल्या आनी तेणें चोयल्या आतां फोन केलो तेणें मॅफीन आनी ते उठाय म्हणून लागला ते उठायले हांवें उठावन तेका मॅफीनू म्हणलें का बाबा कुकू कुकू म्हणून दाडाच्या आवाजान उठलो सो मातसो आतां मागीर मॅफी कडेन उलयलो बी बरो उलयला बी दादा वेल आर यू वेन यू कमींग बी म्हणटा मिस करता भरपूर मिस करता दाडाक आनी तेका लागून मागीर तो आतां मातसो इरिटेट जाला सो तूं च्या पियोना आतां ब्रेड हाडला तेणें स्लायस ब्रेड हाडला जामान चाव मातसो वॉट केलो पिना हांव पिला सगलें जालां आनी आतां मॅकानीक येयला आमगेलो वॉशिंग मशीन सारकें करूं वॉशिंग मशीन सारकें केल्या उपरांत मार्गांव वयतलीं आयज वयतलीं बसीन कित्याक बसीन बाबा न्हू खूब हें जाता बसीन या ते बसीन या म्हणटा खूब काल पूण मडगांव गेल्यो न्हू बसीचो वयता न्हू अशें म्हणटा बसीन या मम्मा बसीन या सो हिंगा बसी आहाय न्हू आमकां सो कुंकोलीन आतां चिंचोण्या गाडी धरतले हां आनी मागीर बसीर मडगांव वयतलीं तो आतां मॅकानीक येयलो न्हू तो तेगे काम जाता मागीर मडगांव वयतलीं आनी मागीर तुमी येतले आनी न्हू खूब दीस जाले न्हू 2-3 फावटी एकले कमेंट केला तूं उलयता तेन्ना हर्शत काय म्हणून हांव हर्शना एक फावटी जाता म्हाजें हांव उलयता उलयता फास्ट उलयता आनी कितें काम केलें उलय जाता पूण म्हाका अशें एक्सायटेड कशें हांव तुमचे कडेन उलोवपा व्लॉग्स करपा मागीर डेली रुटीन कशें जालां म्हाका लायक डेली व्लॉग्स करपा अशें हॅप्पीनस मेळटा प्लस तुमगे कमेंट्स जाता ते बरें बरें तेंचे कडेन उलोवपा इतली व्हडली यूट्यूब फॅमिली मेंबर मेळ्ळ्या जितली आमकां फॅमिली नाहलोली म्हाका कोण नाहलो तितूली आतां म्हाका कितू व्हडली फॅमिली मेळ्ळ्या कितू लोक आमकां मोग दिता मागीर बाबा ब्लेसिंग्स जाता तुमी हितू म्हाका बरी कोताय बरें दिसता सो आतां मॅकानिका दाखयता कितें सांगता का तें चोयता आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा ओके न्हेसोन बी मेळटा वॉशिंग मशीन आमगे मोडलो सो कोण हाडला सारको करपाचो and actually Danu boy. Today Danu boy is going in the bus, no then? Danu boy is going in the bus. जातो ते मार्गांव आमी वॉशिंग मशीनाचो स्पिनाचो मोटर मोडला प्लस तेणें आनी कितें मोडला म्हूण सांगिला सो तेका सांगला ते रिप्लेस कर म्हणून आनी तो बेल्ट आहा न्हू तो उजार करता त्या प्रमाणे तो बेल्ट हें जाता म्हूण सांगिल्लें तेणें सो उजाराचेर आहा म्हळ्यार युजाचेर आहा सो आतां त्या मार्गांव तेका सांगला बाय इवनींग चोय म्हूण ट्राय कर म्हूण हाडपा येपार मेळ्ळें जाल्यार करून दी म्हणलें वॉशिंग मशीन ओके आनी आतां बसीन वयता कित्याक एक सारकें बसी या कोता सो आतां बसीन वयता सगळीं वयता हांव वयता मामी वयता बाब वयता आनी मादर इन लॉ वयता सो चिंचोण्या गाडी धरतली आनी मागीर वयता बसीन म्हणल्यार अशें कांय व्हडलेंशें कांय ना आमकां मार्गांव काम बट वखद काम आहा तें हेजे सायबिणीचे वस्तू हाडपाक जाय थोडी हा च्या पिता अशी तो ग्लासां पिता सिपरान तेका न्हिदीन घालताय आमी पातळ च्या तेका कित्याक उठल्या उपरांत तो कांय खायना सो उपाशी पोटा तेका दवरूं जायना न्हू तेका न्हिदीन तेका न्हू सिपरान घालता आतां तेका न्हिसोवपा हाडला तो जर कॅन्सन तेका भायर सरसर जाला सो हांव तेका न्हिसयता आनी मागीर तुमकां मेळटा ओके सो काय जाता न्हेसलें बाप न्हेसलो आनी तेसो भायर सरपाक सामको रेडी आनी हें चल हे दिवाळे दोदोल कशें येयलां चल गाय जे देना गेलो हिरो हाय गाय जम भायर सोलें चिंचोणा वता बाजारान गाडी आनी थंय देना हाटल्यान ग्लासीस बी घालून आनी मागीर टू फॅमिली मेंबरान सांगिल्लें म्हाका कमेंटात तेका सनरायजीस बरे न्हू तेका बरे क्वॉलिटीचे घे म्हणून हांव तेका बरे क्वॉलिटीचे घेतले आनी प्लीज म्हाका सांगाय न्हू हूंय मेळटा ती मारगांव पेन्जीम जाणा हांव एका थिंगा एक आहा पणजी सो थिंग चोयतलें हांव वचून पेन्जीम आसा तें मारगांव आहाय न्हू सो मारगांव मेळटा म्हाका कमेंटार सांगा ओके आनी ती येयली मदर इन लॉ येता ती लॉक करपा रावलेली आनी आतां वयताय आमी शॉपिंगेक ओके मागीर मेळटा आनी तो हाटल्यान आपल्या सिटाचेर बसला देनू कार्टूस आमी आतां वयताय मागीर मेळटा तुमकां हॅलो गायज कशी आसात तुमी आमी बरी आहाय हांव सोजमता तुमी बरी आसतली म्हूण
ओके हांव तुमकां मागीर मेळटा. चोणे गोंयचे कडेन गाडी पार्क केल्या आहे आनी थिंगा थिंगा देंवयली बसी कडेन. आतां हे बसी वयताय आतां. ओके दाखयता तुमकां. पावली मार्गा देनू आनी देनू माता बसी वयली देंवला आहलो. आतां बसी सांगता वेट 2 minutes वेट आय एम कमींग खूंय बस सारको बस वयना तेका बसी येयल्या अशी गाडयेनू येता आहलो आमी हेका लागून बसी भोंवताय सगळीं येयले शॉपिंग आमकां गाडी नाका आमकां बसूं जाय खंय ते सांगता. ओके मागीर मेळटा. Buying cab for dinner. He came to buy cab. So color. ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು. Lunch ಒಳ್ಳೆ Elena took cab for him. Yeah, look it. सेम ती घेवपा येयले. वारो चड लागता न्ही होय होय जाल्यार हे लिक्वीड मेल्ट जाता. ओके ही वात सायडीन वयता तेन्ना उजो लागता. ओके आमगे फॅन लागतलो मागीर तोहल नाका म्हाका दुसरी कितें जाल्यार अशी ऑल्टरीचे वयर लायता जाल्यार यू गो फॉर दिस टायप बॅटरी कॅन्डल. टेन्शन ना उजो पेटपाचो पालय ना जाल्यार थंय आसले काबार जाता. ओके हे तुका डेंजर खंयचे हितून ना. हे लायले आनी तेका मागीर रिप्लेस बॅटरी करूं मेळटा. करूं मेळटा. मागीर बॅटरी खूंय मेळटाय तेंगेले वॉच शॉपार. ओके हेगे कितले 320 सो ओके टेन्शन हय बॅटरी शॉप वॉच शॉपार बॅटरी मेळटा. ओके ओके हय सो यो दी एक सेट दी. सायबिणी लावपा जाय जाल्यार असले घे. सायबिणी लावपा सोको काय त्यो उब्यो लायतल्यो. उबी लायतो ना तूं हाडे. ओके सो एक सेट. लेट्स नॉट स्टॉल. सो मदर इलो थिंग शॉपिंग कोता. ते वाती गेले लायटीचे दाखयता तुमकां घरा वचून कित्याक लास्ट टायम आमगे उज पेटलोलो वयर तेका लागून त्यो वाती घेवन आतां इसारो न्हू घेयला आनी बाबाचे बाबा कॅब गेला. मदर इलो थिंग शॉपिंग कोता कितें घेता. ओके आनी दाखयता तुमकां कितें कितें शॉपिंग कोताय. ओ बाबा मामा टूक बलून फॉर यू. सो गायज सायबिणी पोतयो घेवपा येयले. येयला तेन सांगला 1 kg आहे आणि ब्लॅक कलर 1/2 kg सांगली तेणी. ती येता थिंगा बाबा ते हिंगा रावला ते घेताय 1 kg घेवपा लायले ते घेत न्हू. सो हे सायडीच्यान आमी येयले गोड कितें सांगिल्लें ते घेते 1/2 kg ब्लॅक आनी 1 kg येलो कलर 1 kg घे सांगते. रेसिपी येतो तुमकां हे न्हू म्हाका खबर ना सॉरी हेचे ती येयली हांवें मिस्टेक केली हांवें हें मागलें सो हें नाखूय ते चेंज आहे. मिमी घेवन येता तेका मामी कोण दवरले आनी तेचे बरें फास्ट फास्ट कोताय वता लागो बाबा लागो शॉपिंग. टू फॅमिली मेंबर मेळ्ळे तेगे दोग बाबा तेंगेर बी सायबीण 3 तारीख कितले या आमगे मॅची शिले शिले मम्मा शिले सायबीणी यूट्यूब फॅमिली मेळलेली सो तेंगे बार क्लिपींग काडला तुमी चोया मागीर लास्टाक घालता हेजे उपरांत. ओके ही वॉच लिंबू शोधा ओके
गाडी केम टू लिंग दोघांच आणि आम्ही शिबोन त्याचे बराबर झाले झाले टाटा 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 नो नो हे शी बाबा ते शे बाबा कम टू प्ले शे रा रोजी कोण असतं ओके तोशी पेपिलोन हेअर कट करपा बसले मारगांव पेपिलोन बोलायचे डेनू त्याचे पाहिले He's eating papad. He like papad. काय जाता आमचे येयल्या ते वयताय घरा ते बस म्हणल्यार सामकें हें जाता बस बस जाता आं सो गायज आमी पावली घरा आनी आतां तो मेकॅनीक येतलो आनी मागीर गेल्या ते शॉपू बंद जालें सो ते आतां वयता परतून मारगांव आतां वयतलें कार घेवन कित्याक बाबाक लागून बसीन गेलो सायबा तो बस 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 कोतालो साय तेका येयला म्हूण आमी इटोली बसीन बेजार येयलो सारको बेजार येयलो बसीन आनी बस नाका म्हाका चिंचोणची ना कुकुलेची सारको बेजार येयलो आतां चोयता पयलीं वयता मारगांव आनी मागीर चोयता कांगलें कितें का मागीर बारीक बारीक कितें आहा सगळीं शॉपां बंद जालीं न्हू 2 म्हणल्यार आमकां 4 म्हणल्यार घरा पावों जालें आतां सारकी 4 जालें आनी घरा पावली तो येता म्हणून मॅकॅनीक सदां मॅकॅनिकाचें काम करता आनी मागीर गाडी घेवन वयता ओके आनी तुमकां मागीर मेळटा दोत म्हणून मागीर तीन दवरलें पूण मागीर येतना बंद जालें सो मदीं इन्फॉर्मेशन दिलो कशें न्हू सो आतां तो येयला तो काम करतलो आनी वयतलो तेचे पण हांव वयता पणजे आय मीन मरगांव पणजे आनी अच्छा देनू हा हू केम हू केम बाबा मिशिनाच्यो डॉक्टर येयला मिशिनांक कुछ करपाक ओके काय सगळो मागीर मेळटा तेन्ना चॅक कोता तो कसो कोता तो मागीर दादा सांगोंक जाय न्हू सगलें डॉक्टर येयलो म्हणून मेकान वॉशिंग मिशिनाचो कुछ करूं येयला डॉक्टर बी म्हणून
व्लॉग न्हू हिंगा काबार कोताना जर चड व्हडलो जातलो ओके हेजो कंटिन्यूस तुमकां नेक्स्ट डे येतलो ओके हो व्लॉगाचो कंटिन्यू नेक्स्ट डे येतलो ओके कित्याक ना जर चड व्हडलो जाल्यार मागीर अपलोडिंगाकूय त्रास जाता 15 मिनिट्स क्रॉस जाता हो व्हिडियो मागीर सो हेजे प्रमाण मडको वयता कितें कितें म्हाका घेवपाक जाय कितें तें तुमी दाखयता मागीर आनी हालची व्लॉगान मेळटा इफ तुमकां आयचो व्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरूं नाका आनी हेजो पार्ट 2 चोवपाक रावा हें करूं नाका स्कीप करूं नाका गे पार्ट 2 ओके